पुलीस फोर्सा उपरांत आता गोय सरकार पिंक रिक्षेचो प्रकल्प हाडटा। EDC-MRY खाला बायलां खातीर हो प्रकल्प चालीक लायतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केला। डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर स्वेच्छेन काम करप्यांक सरकारान उलो मारला। मोदीन पेट्रोलाचेर वॅट देंवोवपाक उलो मारलो तो खंय गोंयाक न्ही, गोंयांत 6 म्हयने आदींच वॅट देंवयला म्हूण ताणें स्पश्ट केलें। EDCन अर्थीक वर्स 20-21 100 कोटी टर्नओवर केल्लो आनी तातूंतल्यान 67 crore प्रॉफिट केल्लें। त्याचो डिविडंड आयज सदानंद शेट तानावडे जे EDCचे चेअरमॅन आहा तेंच्यांनी CMाक दिलो। ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलें की EDC जशें एक प्रॉफिट मेकींग सरकाराची कंपनी आहा तशें बाकीच्या कॉर्पोरेशनांनी सेल्फ सस्टेनिंग जावपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय। 100 crore प्लस इनकम केल्लें आनी तातूंतल्यान 67 crore प्रॉफिट केल्लें आनी ताचो आज तांचे कडेन आमी डिविडंड सुपूर्द केल्लो आसा आनी ह्या वर्सा 21-22 ह्या वर्सा आमी तांणे 76 crore टर्न ओवर जाल्लो आसा आनी एक 50 crore प्लस आमी प्रॉफिट केल्लें आहा। ताचो डिविडंड फुडल्या वर्सा मेळटलो आनी CSR फंडाक लागून गेल्या वेळार ऑलमोस्ट एक 1.2 crore 50 lakhs सादारण आमी टोटल स्पेंड केले ह्या वर्सा आनी सादारण एक 1 कोटी 30 लाख हे CSR फंडाक लागून आमी स्पेंड करतले। त्यामुळे आज आमी मुख्यमंत्र्याक डिविडंडाचो चेक दिवपाक आयिल्ले आसा। आमचे बरोबर आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर किरण बार्देकर, जॉयंट MD आमचे आंगले आनी जनरल मॅनेजर बोरकार आनी मिस्टर पठाण हे सगळे जाण आज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले चेक दिवपाक। Government company EDC, as the chairman, Mr. Sadanand Sheikh Tanawade, along with his entire team, तांच्यांनी आज आमकां डिविडंडाचो चेक ऑफ 86 lakhs रुपीज तांच्यांनी हँड ओवर केलो। स्पेशली थँक्स फॉर द entire team of the EDC under the leadership of Mr. Sadanand Sheikh Tanawade. They are making the good business for last more than 3 years continuously. This only company of the government which is in the profit. जे एकमेव कंपनी गव्हर्मेंटाची प्रॉफिटान आसा, प्रॉफिट करता। हांवें फाटलेच फावटी म्हटलें अदर कॉर्पोरेशन्स एंड अदर कंपनीज शूड ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट दीस टायप, जाल्यारूच सदांच गव्हर्मेंट म्हणजे प्रत्येक सगळ्यांनी सेल्फ रिलायंट जावपा खातीर सगळ्यांक मदत जातली। ह्या धर्तीचेर जर आमी काम केलें जाल्यार जाता तितके बेगीन अदर कॉर्पोरेशन्स आनी कंपनीज सेल्फ रिलायंट जातली। खूब बरें दिसता की तेंच्यांनी आपलो एक्सपान्शन प्लॅन जो ओपन केला तोय बी खूब जाता तितके बेगीन ते कंप्लीट करतले आनी EDC which is always help for the CMRY चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना हाज्या खातीर तांचें मोठें योगदान आसा। ह्या फुडल्या स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या कार्यक्रमांतूय बी तांच्या CMRYचो आमकां खूब मोठो सपोर्ट जातलो। गोवा पुलिसाच्या पिंक फोर्सा भशेनूच पिंक रिक्षा गोंयच्या रस्त्यांचेर थोड्या दिसांनी दिसपाक लागतल्यो। रोटरी क्लबाचो इनिशिएटीव घेवन EDCच्या मार्फत CMRYच्या मार्फत रीण दिवन ह्यो इनिशिएटीव फुडें व्हरपाचो आहा। 17 जाणांची ऑलरेडी ट्रेनिंगूय चालू आहा आनी थोड्या दिसां भितर ह्यो पिंक रिक्षा गोंयच्या रस्त्यांचेर दिसपाक लागतल्यो। In future, there is one project of Rotary Club. There is a pink force असो आहा तशें तो पिंक रिक्षा जो प्रोजेक्ट रोटरी क्लब आमच्या सरकारच्या सहकार्यान म्हणजे EDCच्या सहकार्यान जवळपास सुरू करपाचो आसा। 17 जाणांची ट्रेनिंग सुरवात जाल्या। जी पिंक रिक्षा म्हणजे त्यांची ओन रिक्षा जेका आमी CMRYच्या अंडर लोन दितले त्यो रिक्षा रोटरी क्लब हांच्याय कडल्यान स्पॉन्सरशीप ट्रेनिंग आसा। त्यो थोड्या दिसांनी पिंक रिक्षाय बी ह्यो गोंयांत भोंवता आसतना आमकां दिसतले। अशा पद्दतीचे इनोवेटीव प्रोजेक्ट ज्या प्रोजेक्टाक EDC सदांच मदत करीत आयल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज डिझास्टर मॅनेजमेंटाची म्हत्वाची बसका चेअर केल्ली। ह्या वेळार बाबूश मनसरा जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा, दोन्ही डिस्ट्रिक्टांचे कलेक्टर आनी हेर खात्यांचे अधिकारी ह्या मिटिंगेक आसले। प्रिकॉशन्स म्हणून जी पावसा पयलींची वा पावसा टायमार घेवपाक जाय तेजी सखोल चर्चा जाली। तालुका लेवलचे जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे युनीट आहा ते 15 मे सावन ऑन कॉल एक्टिवेट करपाचे डिसिजन जालें। कोणाक जर वॉलंटरी सर्वीस डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर दिवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराक आपली नांवां दिवपाचो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला। आज स्पेशली आमची स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग ही सेक्रेटरेटात जाली। म्हज्या बरोबर आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी वायस चेअरमॅन ऑफ द स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसरा तो हजर आशिल्लो। पुराय एंटायर टीम बोथ म्हणजे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, बोथ द कलेक्टर्स, परत फायर, पुलीस, हेल्थ, ताच्या बरोबर WRD हे सगळे जाण आशिल्ले। फुडल्या वर्सा खातीर आमी स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंटाची तयारी हाजें प्रिपेरेशन जें आसा हें आयच्या मिटिंगेंतल्यान जालें जेणे करून आमी सगळ्या जाणांक
अलर्ट केले आणि प्रिकॉशन्स ट्रेनिंग इवन दो आमी आमच्यो 24/7 15 मेच्या उपरांत तालुका लेवलाचेरूय बी आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे युनीट एक्टीव आसतले. ते सदांच 24/7 तेंचो जो नंबर आसा तेजेर ते एक्टीव आसतले. ज्या ज्या जाग्यार आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स घेतलेली आसा. हे फावटी वॉलंटरी डिजास्टर मॅनेजमेंटाक वॉलंटरीली काम करपाक जर कोण तयार आसत जाल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचो. तांच्यो सर्विसीस वॉलंटरीली डिजास्टरान वापरल्यो वयतल्यो आणि इन फ्युचर वी वील गिव देम वन सर्टिफिकेट फॉर दोज आर वर्किंग वॉलंटरीली इन द डिजास्टर. कुडतरीच्या आमदारान बेरेस्तारा आयडीसीच्या चेअरमॅन पदाचो ताबो घेतलो. प्लॉट डुप्लिकेशन सीएजीच्या रिपोर्टाचोय तो नियाळ घेतलो. पावसा पयलीं उदरगती खातीर बरे रस्ते दिवपाचो ताचो यत्न. मुख्यमंत्री आणि उद्देग मंत्र्याचो खंय ताका पुराय तेंको. Help the existing units, and then the result will be that we will have some more people coming in where we can accommodate people. आमगेले गोंयकारांक आमी accommodate करपाक. आमी सदां इश्यू घेवन बसले की आमगे गोंयकारांक आमी जॉब्स दिवपाक जाय म्हणून. So we will see how best we can, now since I am here, how best I can enforce and see that our people are accommodated. I will certainly give preference for the people of my constituency, and then we will have the others too. But it should not be that there is a taboo on me that I am looking only after my people. But we will see what maximum we can do to help everybody. Sir, there are few Industries duplication of plots केला ते एक दिला एकट्याक तो बायल्या बाहेर मागीर दुसऱ्याक दिला ते आयडीसी खबरूच ना की तो दुसऱ्याक दिला अशें खूब केगानूय महाराष्ट्रीयन just for the subsidy. So you look forward in that I should ruffle some feathers. Don't worry, we'll do it. आणि एक इश्यू हेल्थ म्हणल्यार रस्त्याचो कोण इंडस्ट्री रस्त्याचो. Yes. There are some issues of roads which I want to take up today itself because rains are approaching. If we can do something and start up work something before the rains. I have been receiving phone calls from people that some estates have no proper roads. I hope and pray that I am able to achieve result. I look forward in achieving result. My target will be there. My target is to touch 100%. But I pray that I should, touch at least 80% of whatever I have, I am expected to do as a chairman of the IDC. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव शिरीष कुंकळकार. वास्को खारीवाड्यार POL जेटी आयल्यार थळाव्या नुस्तेकारांक उपाशी मरपाची पाळी येतली. तांची घरांय वतली. ह्या जेटीक इतलो विरोध करूनय सरकार थंय जेटी हाडूंक तेमाक पेटला म्हूण नुस्तेकार संघटनेचो आरोप. संघटना पणजे GCZMA ऑफिसान पावली. फाटल्या दिसांनी खारीवाड्यार जाल्ले GCZMAचे इन्स्पेक्शन आणि घरां मोडल्या ती खंय ह्याच प्रकल्पाक लागून. 13 तारखेर एप्रिल 12 वाजता की GCZMAची एक टीम आयल्या जे थंय आमचे खारवी भाव भयणी रावता तांकां कांयच खबर ना. सो ते धांवून आयले. हे कोण आयले सरकाराचे खंयसान आयल्या कित्याक ताजे पयलीं 2 दीन पयलीं घरां मोडलेली. आनी जेन्ना तांकां आमी क्वेश्चन केले तुमी कित्याक आयल्या तेन्ना तांणी सांगले आमी इन्स्पेक्शनाक आयल्या MPN आपयल्या. आनी जेन्ना आमी आनी मातशी चवकशी केली वी इन्व्हेस्टिगेटेड वी केम टू नो की थंय एक POL जेटी येवपाची आसा म्हणून. आनी POL जेटी तर हाडीत जाल्यार आमच्या नुस्तेकारांची घरां गेली नुस्तेकारांच्या पोटार खट मागीर खंय वेतले. 2018 एक पब्लीक हियरींग जाल्ले चिकाली. The public hearing was for a project to bring POL jetty, cruise jetty, fishing jetty, but they clearly सांगनासली कसली jetty. पण तेन्ना सगळ्या लोकांनी फुल फिशिंग कम्युनिटी वचून ओपोज केले. हांव सरकारा कडेन इतलें मागता आमी पळयले आनी MPD मागीर ते हारी पळयले कितले वर्सांच्या बाद थिंगा आसून मारत लोक मरण काबार जाले आनी MPD आतां येयले. एवरी तुमी हाऱ्यांकूच कित्याक त्रास करताय फिशरमॅनाक कित्याक त्रास करताय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सगळें सांबाळटा व्हडले हॉटेल तुमी जाय जाल्यार तुमी सेव करताय. सरकार कित्याक म्हाका कांय समजना आनी कितें करूं सोदता तो समजना. आनी एक फावट फिशरमॅन जर सगळे उठले बेजार जाले जाल्यार खूब प्रॉब्लम जातलो खूब हंगाम जातलो. 14 वर्साचो भुरगो उजगांव नाणूस न्हंयत बुडून गेलो. प्रथमेश गावडे थंयचोच रावपी. 200 मिटराचेर ताचें घर. गांजे सरकारी स्कुलांत तो 8वेंत शिकतालो. इश्टां बरोबर थंय पेवंक गेल्लो. अकस्मात अपकिर्त जाल्ल्यान गांवाक शॉकात. ताची बॉडी मेळ्ळ्या. केस पुलिसां कडेन पावल्या. काल प्रथमेश चंद्रशेखर गावडे हो 8वेचो भुरगो 14 वर्साचो
जस्ट गांजा हांगासर नाणूस तेजे 200 मिटरा घरा कडल्यान एक न्हंयचेर न्हांवंक गेल्ले कडेन दोग जाण तेजे फ्रेंड वांगडा गेल्ले आनी हो न्हंयत बुडलो आनी म्हाका दिसता तो डेली थंय न्हांवपा वचपी पण कितें जालें खबर ना पण अचानक तो बुडलेल्या कारणान तेजो फ्रेंड वांगडा गेल्लो तो धांवून येवन गांवान तेणें सांगलें आनी मागीर हो चंद्रशेखर म्हणल्यार तेजो बापूय जो आहा तो थंय वचून ताका ड्रावनिंगेंतलो काडलो आनी मागीर हॉस्पिटलांत व्हेलो पण तो वाचलो ना. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान SGPDA चेअरमॅन म्हूण ताबो घेतलो. दाजीचे तकलेत SGPDAक वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसात. आमदार आनी SGPDAचो चेअरमॅन म्हूण बॅलन्स वावरपाची ताची तयारी. सकाळी दामबाबाचे दर्शन घेवन दाजीन SGPDAच्या चेअरमॅनाचो ताबो घेतलो. वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार हाणें आयज SGPDAचो चेअरमॅन म्हूण ताबो घेतला. तशेंच ताणें सांगलां SGPDA मार्केट ODP हे सगळे इश्यू आपण बरे भाशेन ताळटलो म्हणून. हाजे पयलीं हांव MPDAचो चेअरमॅन आशिल्लो आनी थोडे फार वर्कींग म्हाका PDAन कशें चलता तें खबर आसा. थंय बी आमी एक ट्रान्सपरंट एडमिनिस्ट्रेशन दिल्लें, ताचेर सगळ्या मुरगांवकारांनी आमकां सराहनाय केल्ली. तशेंच एक वेरी ट्रान्सपरंट एडमिनिस्ट्रेशन आनी लोक फ्रेंडली, लोकांक जाय तशें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाचो एक प्रयत्न आमचो आसता. काही एक्स मिनिस्टर current MLAs are there. So how you expect cooperation from them? कॉपरेशन आसतलें, म्हाका दिसना कितें कॉपरेशन ना आसपाक कांय हें ना. एवरी वी आर गोईंग पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंड. ऑनरेबल DCP मिनिस्टरान थोडे डिसिजन्स घेतल्या जी व्हेरी पीपल फ्रेंडली आसा. म्हणजे 500 स्क्वेअर मिटरा कडेन MSA कडेन एप्रुवल आनी थोडी काल ताणें प्रेस कॉन्फरन्स बी सांगलां देर पीपल फ्रेंडली डिसिजन. लोकांक त्रास कमींतल्या कमी कसो जावचो. कित्याक पयलीं पळय जाल्यार आमी DCPन बी खूब नाल्यार तेंगेन त्रास जातालो लोकांक. सो अशे खुबशे मेजर्स आज मिनिस्टरान घेतले तातूंत भितर खंय तरी पब्लिकाक खूब रिलीफ मेळटलो. म्हाका दिसता की अशें उरलें जाल्यार तांणी जशें सांगलां जाल्यार म्हाका दिसता एक वर्सा भितर ह्या सगळ्या DCP डिपार्टमेंटान आनी PDA भितर खूब बदल आमकां दिसून येतलो अशें म्हाका सांगून दिसता. प्रोडक्ट मिडिया खातीर मडगांवच्यान साविडेस. गोवा डेरीची वर्सुकी आमसभा सुरू जावचे आदींच धुकल्ली. सुरवातीकूच 1.5 वरां बोवाळ, तितल्यान म्हयन्या खातीर फुडें धुकल्ली. बसके वेळार कितेंय वाद जालो जाल्यार ताची जबाबदारी घेतले काय म्हूण कांय जाणांनी वेवस्थापकीय समितीक विचारले. समितीन परिस्थिती पळोवन वेल्या अधिकाऱ्यांक सांगता म्हूण सांगून बसका फुडें धुकल्ली. कोण तरी हायकोर्टान गेलो, थंय हायकोर्टान ऑर्डर मारली की एज पर बाय लॉज आनी एक्ट तुमी OSD अपॉयंट करा. पूण अपॉयंट करा म्हणजे कसो, जर बाय लॉसान आनी एक्टान आसा जाल्यार अपॉयंट करा. सो ताजेर आतां कॉम्प्लिकेशन जाल्लें. आमचे ऑनरेबल मेंबर आसा दोन, श्रीकांत नायक आनी विठोबा देसाई, हांणी ऑब्जेक्शन काडलें आनी कितें सांगलें, जे तुमी आतां प्रोसिजर फॉलो केला मिटिंगेचो तो जर सारको आसा जाल्यार हेजे कॉन्सिक्वेन्सीस जर कितेंय जालें बरें वायट जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची अशें म्हणून तांकां सुचयलें. सो जे एडमिनिस्ट्रेटर कमिटी आशिल्ली ते म्हणपाक तशी आमी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. हायर ऑथॉरिटी कोण आसा तांचे कडेन आमी एडवायस घेता आनी एका म्हयन्या नंतर परत AGM कॉल करता. आमी तांकां तें सांगलें की आज जर तुमी जबरदस्ती मिटींग घेता आसात जाल्यार आमी कोर्टान वतले आनी हो विशय तो कोर्टान ना जाल्यार तुमी सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या, आमी सगळें मान्य करता. कितें जर जालें आसा लॉस जालो तुमी मान्य. ही मिटींग जी केल्या ही लिगल वो इल्लीगल हो एक मुद्दो आशिल्लो. तितून भितर कितें आशिल्लो, रजिस्ट्राराचो हें आशिल्लो, तेणी मागीर कांयच उलोवपाची आपणे हें घेवना. म्हणटकीर ती मिटींग ते हितून भितर काळाक मुखार धुकलेली. मागीर तेंच्यान ती रिस्क कोणी घेवची न्हू म्हणून ती मागीर पोस्टपोन केली. काय कितें जालें, मिटींग कॅन्सल जालें. सो वॉट रिजन? सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शन्स चड जाल्या आनी कायद्या प्रमाणे ना म्हणटा आनी कितें मिटींग फुडें व्हरोन दिना. ताका लागून लेट्स सी जाता जाल्यार न्यू MD करपाचो. MD आतां सगळी एप्लिकेशन येयल्ली आहा. CSRचें ओपिनियन फायनलायज करपाचें. सो रोखडी जातली मिटींग काय चड वेळ वतली? मिटींग रोखडी जातली, एक म्हयनो तरी लागतलो. टॅक्सीवाल्यांचे कोफुसांव अजून सोंपना. भायले टॅक्सीवाले कोंगुटे भाडी घेवन येतात आनी थंयच रिटर्न गिरायकांक सोदीत रावतात. तातूंत वाद जाता म्हूण मायकलान इशू लावन धरला. तो पुलिसेंत पावलो.
माविन म्हणटा टॅक्सीवाल्यांची मेन मागणी तडीक लागल्या आता आणि पार्किंगाचे वाद नाका असले बारीक सारीक इशू गोंयाक बादतले And we will not keep quiet. हिंगा तुका येवपा मेळना थिंगा तेका येवपा PI फोन मारतले. How will the transportation system run? Argument जाता तोंडाक तोंड हिंगा कित्याक रावला म्हणून. You can operate from anywhere, which they are doing now at the moment. आता ह्या दिसांनी त्यांनी परतून स्टार्ट केला खंय रावपाक. If we are going to encourage and say and we will not keep quiet. आम्ही जो तर कोण हिंगासर कस्टमर घेवपाक रावलो जाल्यार I will stand first. तेका धांवडपाक. Assault ना. वी विल नॉट कीप क्वायट. आम्ही येवन थिंगा रावतले तेजे गाडयेक सांगतले पुलिशीक फोन मारून आपयतले PIक फोन मारतले PI ट्रॅफिकाक फोन मारतले गेल्या फावटी आमी केल्या ही एक्सरसाइज. आता ह्या दिसांनी त्यांनी परतून स्टार्ट केला खंय रावपाक नियर सेंट अँटनी चॅपल नियर सेंट एलेक्स चर्च एट फॅट फिश जंक्शन मागीर आरपोरा जंक्शन हे खूंय थिंगा येवन रावता आनी हे हिंगा येवन जो तर उबे रावता आनी हे आमचे गोंयकार न्हू तेंचे कडेन बॅच ना. आर्ग्युमेंट जाता तोंडाक तोंड हिंगा कित्याक रावला म्हणून पुलिसान आयज एंटरटेन केला अँड DYSP सेड दॅट आय वॉज नॉट अवेअर. वन हवालदार हॅज टेकन द कंप्लेंट एज अ NC. सो henceforth we will verify. and if we start islanding ourselves, हिंगा तुका येवपा मेळना थिंगा तेका येवपा मेळना, you are stopped from going here. How will the state run? How will the transportation system run? If we leaders are going to encourage such groups and have this type of attitude to be further encouraged, then I am very saddened by the fact that it doesn't augur well for the future of Goa. What the taxi people were demanding, main demand was the traffic coming from the flights at the airport, they should not have a counter. In app-based, you can operate from anywhere, which they are doing now at the moment. Whatever it is in the wisdom, somebody did it, made it happen to have a app-based taxi called Goa Miles. So it is some legacy of the past. But to prevent the clashes, their main demand was met. At the airport, black and yellow and tourists who combined both together, instead of one counter, they got two counters. They are happy after that. Now, if we are going to encourage and say, you cannot park here, you cannot come and operate from a certain area, it is bound to create problems. मेर्शे सांताक्रूज हायवे कुशीक मोठ्या प्रमाणात खारपुटी काबार करप चल्ला म्हूण व्हिडिओ व्हायरल जाता ते पळोवन राना मंत्री विश्वजीत सुवातेर पावलो. कारण कितेंय आसूं खारफुटी मारूंक मेळना, जबाबदार व्यक्तीचेर खर एक्शन जातली म्हूण मंत्री उलोवन दाखयता. राण्या खात्याक खंय लक्ष घालूंक लायला. सुवात परत आशिल्ली तशी करपाचो खंय यत्न जातलो. After a lot of complaints that have been received and people have been sending a lot of Google Maps and a lot of damage of mangroves that's taking place along the bypass, we see a lot of people are dumping a lot of waste and also the free flow of the water that actually comes as a result of which the mangroves, which is a protected species, is getting totally destroyed. A lot of people are coming in throwing debris and other things as a result of which the natural mangroves and protected species, which is here, all of us know, people who understand what is the importance of mangroves in the overall ecosystem, is being damaged. Strict instructions are being given to the PCCF and APCCF and also the DCF North that action to be taken. Necessary notices to be sent to the respective departments whose land this belongs to. This comes under, I'm told it comes under the Kamdar's land, but definitely they need to also be alert and bring it to the knowledge of the Forest Department as to what needs to be done. But we are going to be very strict. We are not going to be allowed landfilling, especially in the mangrove area, and strict action will be taken by the government. I assure the people who have sent representation and complaints to me that we are on it and we shall take whatever steps required, and also the PWD, because this free flow where the water actually the channel has got absolutely blocked needs to be totally opened up, so we are taking necessary actions. And मजगती मंगळारा विश्वजितान राणा खात्याच्या उचेल्या अधिकाऱ्यांच्या टीमीची बसका घेतली. खात्याक खंय फुडल्या 5 वर्सांचो विजन डॉक्युमेंट करूंक सांगला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वायल्ड लायफ पार्क आकर्षक करूंक अपग्रेड करूंक जाय. कॅम्पिंग सायट, वायल्ड लायफ, इको टुरिझम अश्यो गजाली जाग्यार घालूंक जाय. पार्क ही बंद दवरपाची गजाल न्ही. राना मंत्री विश्वजीत उलयला. प्लान चालीक लावंक सल्लागार नेमपाचे शिनाल. गव्यांची वेवस्था रानांनीच जावंक जाय, नाजाल्यार खंय ते लोकवस्तींनी पावतलेच. लोकांचे जे किती विषय फॉरेस्टमध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची सोडवायची गरज आहे. प्रत्येक आर्यकोला मी सांगितलेलं आहे की अडचणी लोकांना आणून लोकांना मदत करायचा प्रयत्न करायची गरज आहे.
एक पीपल फ्रेंडली डिपार्टमेंट, बोंडलाचं अपग्रेडेशन आहे, तऱ्हेतऱ्हेच्या गोष्टी, कॅम्पिंग साईट, वाईल्ड लाईफ सेंचुरी, इको टुरिझम. म्हणजे लोकांनी ते जंगल म्हणजे ते पार्क म्हणजे बंद करून ठेवायचं नसतं, लोकांना आकर्षित करून तिथं न्यायचं, तिथं फिरून काय कसं काय बघायला मिळालं पाहिजे मुलांना, लोकांना. पण तिथं काय दिसत नाही सध्याची परिस्थिती. ते कसं आम्ही इम्प्रूव्ह करू शकतो. म्हणून एक मिस्टर लुत्रा म्हणून आहे, त्यांनी कर्नाटकात पुष्कळ काम केलं, त्यांना बोलवलं आहे मी. त्यांना कदाचित ॲडवायझर म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये घ्यायचा माझा विचार आहे. मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करून त्यांना घ्यायचा आमचा प्रयत्न असेल. कारण आम्हाला जर काहीतरी करायचं आहे, एक मिनिमम शॉर्ट टर्म 1 year प्लॅन, 2 year प्लॅन, 3 year प्लॅन आणि 5 year प्लॅन करायचा प्रयत्न असेल. कारण तिथं योग्य तऱ्हेचे क्रॉपिंग, योग्य तऱ्हेचे ग्रेझिंग लँड्स व बायसर नाही तर बायसर उठतो आणि लोकांच्या शेतात जातो. त्याला जर तिथं योग्य तऱ्हेचे खाद्य जर मिळालं नाही जंगलात, मग तो जंगलात कसा राहू शकतो. जंगलातून बाहेर निघायचा जो प्रयत्न असतो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.